हांवें केन्ना स्वप्नार पासून चिंतूंक ना म्हाका तुजो मोग मेळोन तूं म्हजे जिवीत खुशालकायेन भोगतलो म्हणून जाणा रिया जेन्ना आमी पयलीं मेवली तेन्ना आमची नोदोर एकामेकाचेर पडोन आमी एकामेकाक ओंकूच उरली उपरांत आमची दुसरी भेट जाली आनी दुसरे भेटीन आमची फ्रेंडशीप जावन आमी दोगांय मोगान पडली आनी आतां एकामेकाच्या सगळ्यात खूब खुशाल आसात न्हय तुझो उसवा थोडा पातो करून तुका ओढून मोठं जालें तू उठून काय आनी भायर उडय ही जेजूची शिकवण तू लोकांक सांगून लोकांच्या दोळ्यात पानां बांदून तू आपणची कुटुंबी कुटुंब आदारून तू जेजूची शिकवणेचो तू ओकमान कोत्या ओकमान मणका काही वेळेस माई म्हाका सवानी उरबेरीत येवकार जितले फावट हांव तुका उलो मारता तितले फावट तुवें म्हाका तुजो सांगात दिला तर ह्या खिणांत कोडू हो जॉन डिसिल्वाचो नवोच तियात्र आयज भायर सरला ह्या तियात्रांतल्यान तूं न्हेसता म्हणटोच तुजे थोडे अनुभव ह्या तियात्रा वयर जॉन डिसिल्वा हो जावन असो एक बरो ब्रोयनर आनी बरो डायरेक्टर हांव ताचे थोडेशे पयले फाटले दिसान तियात्र नाचलां आनी पावसाच्या दिसान म्हणटच पयलेच फावटी तेणें आमकां बरे बरे एक्टरांक आयले लॉरी जेवेल मुगे फ्रेंड फ्रांसीस हांव म्हणटच हो तियात्र तेणें दुसरे तरी मांडला म्हणजे तियात्रांत तियात्र दाखयला आनी बरी मॅसेज लोकांक दिल्या आनी तेगे बरोवप सदांच लोकांक मांडटा आनी बरी कॉमेडी आसता तितून आमी सगळे एकठांय जावन ताका सांगात दिला दी म्हणला मग पयलो आमी उर्बेत वन जावन आमी ताका आदार दिवन फुडें सरल्या तुज्या मोलादीक विचारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच तूं लोकां लागीं मागता आसतलो की लोकांनी हो तियात्र जरूर पळोवपाक जावं कित्याक ताजे बरी मॅसेज आहा आनी मॅसेज घेवन जोण एकल्यान वचप मोतीन दवरप हें आमच्या जोण एकल्याचें कर्तव्य आसा देव बरें म्हज्या सांगाताक फ्रांसीस दे तुवें आनी लॉरी ट्रावसो आसा दोगूय म्हजे गोट इश्ट जायते फावटी आमी जायत्या तियात्रांतल्यान सांगातान आसात आनीक एका विचाराचे जे भाशेन म्हजे विचार आसात तशेंच तांचेय विचार आसात म्हणटच ह्या पावसाच्या काळांत ताणें तांच्या जिवितांत जायतो सॅक्रिफायस केला तांकांय जायते टूर आसले पूण ते ताणें कॅन्सल करून जी गोंयची पोरजां आसा गोंयच्या जे नवे नवे डायरेक्टरांनी तियात्र काडल्यात तांकां ताणें खेरीत खान मारला म्हटल्यार हांव चुकचो ना सारकें वय आनीक आयज कोडू हो आमी म्हणटात जॉन डिसिल्वान हो वेगळेच तरेचो तियात्र पालकाचेर हाडला तियात्रां भितर तियात्र तर जॉन डिसिल्वान जायतीं नामनां मेळयल्या लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्डान तांचें नांव गेलां हे भाशेन आमच्या आयज एक वेगळेच तरेचो हो रायटर आनी डायरेक्टर म्हणटच ह्या तियात्रांत आसतना तुमचे अनुभव हो तियात्र म्हाज्यान म्हणून येता 8वेच तरेचो बाबा जॉन डिसिल्वान बरो तोकस घेवन हो तियात्र बरयला आनी हाजे जायते प्रयोग आनी बरो तियात्र बरी कॉमेडी म्हणून पाचारल्या आनीक आमी ताच्या ग्रुपा बराबर हांव फ्रांसीस मार्कूस झेवेर आसात आनी आमी ह्या तियात्रा भायर आनी जायते तियात्रांनी आसात आनी आमचो एकूच मोटो जावन आसा म्हणजे हे तियात्र वयर सरचे आमचे लायन घडटा ती बरी 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 कांतारां लोकांक दिवन आमी तियात्राचो दर्जो वयर दवरपाची तजवीज करतात आनी आमचे लायन घडटा पासून हे आमी जरूर करतले आनी जॉनाचोच न्हय सगळे तियात्र जे तियात्रांक लोक जाता तितून सगळे तियात्रांक हो लोक असो जावचो आनी आमकां तियात्रिस्तांक आनी आमची कोंकणी मायभास सांबाळची वयर दवरची आमचे लायन जाता ती बरी आमी ती वयर दवरूंक पावतले हांव जायत्या डायरेक्टरांक नाचला पूण जॉन बाबाक नाचोन ताका तियात्र बरोच ताजी कॉमेडी बरी तियात्र बरो वयता पूण दुसरो एक्सपिरियन्स पयला मनशाक वो आपल्या आर्टिस्टाक कशें बरी रेस्पेक्ट दिवंक जाय तो म्हाज्या हिसपान हांव इतली वर्सां नाचोन जॉना कडेन हांवें शिंकता म्हणल्यार कथा येता ही म्हाका ओडीक सांगपाचें दिसता आनी हो तियात्र ताजी बरी मॅसेज लोकांक पोवची आनी हेरांकूय धाडचें म्हजें मागणें तुमच्या विचारांक देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं थँक्यू आमी गोंयकार एकामेकाक दोडटात गेल्यार बाजारान आमी गोंयकार एकमेकाक पळयतात पोसताना ह्या तियात्रान देवान रोतलेली आमी मनीस देवा मुखार रे सादे दोतोर advocat inspector सायंटिस्ट हे बाग तुमकां खेदे आमी बुरोयनात डायरेक्टर आर्टिस्ट पार्टिस्ट पूण एक वोट ना आयज पळय आमच्या मोदे
तुझे पाड करूंक जाय तर गाडयांगे रावता तुका करूंक गोंडे. होय झेवियर उलयता उलयता आमी जॉन डिसिल्वाच्या तियात्राचेर उलोवंक लागले. सारकें जॉन डिसिल्वान एक फावट कोडू हो तियात्र हाडला. सारकें म्हणटोच कोडू तियात्रांतल्यान लोकांची ताणें तोंडां कोडू करूंक ना पूण गोड केल्यान. सारकें पूण आमच्या जिवितांत जें कितें घडटा ताणें दाखोवपाचो प्रयत्न केला. तर ह्या तियात्रांत तुमी अखंड खांबे जे वावुरतात तांतलो एक तूं. तर तुजे कांतार हे फावटी तुवें कशें कितें. हांवें कांतार म्हणजे ह्या पार्टीक जितीचेर केला. जीत म्हणजे मनीस जीत करून कितें कितें करता पळय तो. जीत नांवाचो एक तियात्र जॉन डिसिल्वान बरयलोलो. जॉन डिसिल्वाच्या तियात्रान हांव जायते नाचलो. फुडें फुडें म्हाका दिसता तेजे हांव 6-7 तियात्र नाचलां. 5 सांगाता घालून तेजे हांव. सो हो आतां चड तेंपान म्हाका आमी पावसान आतां चान्स पडलो आमकां सगळ्यांक. हांव मार्कूस लॉरी फ्रांसीस सो सगळीं बाराबरीच आहाय आमी ह्या फाटीक तेणें कास्ट बरें घातलां आनी सगळें बरें जाता. आनी हांवें आयकलां कांय तियात्र आजून सारको पळोवंक ना कित्याक आमी कांतार म्हणटा हांव वयता रोखडें. सो लोकांच्या तोंडांतल्यान आयकलां की तियात्र एकदम बरो म्हणून. सो हांव मागता लोकां लागीं हो तियात्र सगळ्यांनी पळयचो म्हणून. हय आनीक म्हाकाय तुजे लागीं चड उलोवंक नाका कारण लोकांनी येवचो आनी तियात्र पळयचो. देव बरें करूं. तूं काय कर. आतां गुडयाल घालता आमी टायम पळोवंक दीस रातीचो. टायम जावन आसा मनशांक आमकां सगल्यांक तो चड गरजेचो. पिड्यार कशी टायम तुजो मेळचो ना फायदो ताचो. एक मिनूट पासार जाता तो आमच्या जिविताचो. रुजार ते बेनावली तुका सोदूंक गेल्यार तो मेळना. पूण जेन्ना तियात्र चलतात पालकाचेर वो पालका फाटल्यान तो सदांच हाजीर आसता. ह्या जॉन डिसिल्वाच्या तियात्रांत तूं एक वेगळे तरेचें कांतार गायता आसतलो. वो पार्थ करता हांवूय नको. एक कांतार गायता. होय एक सॉंग सोलो म्हणटा. हय म्हणटच तुज्या जी कांताराची मॅसेज जावं तूं आमचे जे ऑडियन्स आसात एक अखंड खांबो कसो पालकाचो तो पालकाचेर वावुरता आसतना लोकांक आमच्या कितें सांगूंक सोदता. हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदतां की जो पालकाचेर एक कलाकार संदेश दिता तो बरे तरेन काळजान घेवन ताचेर नियाळ करप. जायते फावटी अशें जाता की आमी कितलोय संदेश दिता तो ह्या कानांतल्यान आयकोन त्या कानांतल्यान भायर पडटा. पूण आतां तें ट्रेंड ना. आतां लोक जायतो संदेश घेता आनी वेता आनी घरा कडेन लागीं चिंतता. देखून हांव मागतां दर एका तियात्रांतल्यान जो संदेश वेता तो लोकांनी आपल्या कानान घेवचो आनी तो नियाळ करचो ताचेर. हय रुजार आनीक एक गजाल हांव तुज्या लक्षान जाणा जावंक सोदतालो. हांव वचत थंय जायतो प्रयत्न करता की जे तियात्र जातात ते लोकां मुखार हाडूंक. तर हातल्यान आमच्या कलाकारांक जावं आमच्या ऑडियन्साक कितें तरी फायदो जाला असो दिसता तुका. हांव तुमकां खरेंच तेवतन बाब शाबासकी दिता ह्या प्रुडंट मिडियाक आनी ह्या प्रोग्रामाक. कित्याक ह्या प्रोग्रामांतल्यान नवो तियात्र जायना फुडें तूं एक इंटरव्यू तयार करता आनी ते इंटरव्यू वरपणे तो तियात्र रिलीज जातूच एक अवेरनस तयार जाता लोकां मदें. तो तियात्र त्याची तरी मातशें क्लिपिंग मेवली आनी एक्टरांच्या वो डायरेक्टरांच्या वो सिंगरांच्या तोंडांतल्यान ताची तोखणाय आयकली काय ना लोकां मरेन तो संदेश पावता की तो तियात्र बरो आसा आनी तो लोकांनी पळोवचो. आनी अशें हे इंटरव्यूआंतल्यान जायत्या लोकांक फायदो जाता एवेरनस जाता एडवर्टिजमेंट जाता आनी जायतो लोक आतां तियात्राक भायर सरता. जे भशेन नवे तियात्र बाजारांत येतात तेच भशेन आमी नव्या तियात्रां वयर ही कार्यावळ सुरू केल्या. आनीक दर एका तियात्रान जो कसो रिस्पॉन्स मेळटा ताची कथा कशी आसा ती आमी तुमच्या मुखार हाडटात आनीक सगळे ऑडियन्स व्हडा उमेदीन आनी गणगणान हे तियात्र पळोवंक येतात. आयज खेरीतपणी जॉन डिसिल्वाचो कोडू हो तियात्र आमी तुमच्या मुखार हाडटात. तुमची तोंडां कोडू करूंक न्हय पूण गोड करूंक. जॉन डिसिल्वा आयच्या माणकामत ह्या कार्यावळीन तुका माय मोगाचो आनीक उर्बरीत येवकार. तुकाय माय मोगाचो येवकार दिवता. पालकाचेर तुवें खोडेगांत पावलां मारल्यात एक अखंड कलाकार तेच परी विनोदी कलाकार आनीक एक बरो पार्टिस्ट कसो ह्या पालकाचेर वावुरता आसतना तुज्या लेखणींतल्यान बरे बरे तियात्र पालकाचेर हाडल्यात. आनी ह्या पावसाच्या सिजनांत एक वेगळेच तरेचो तियात्र घेवन तूं लोकांच्या मुखार आयला. तर ह्या तियात्राची कथा कशी आसा. हे तियात्रा स्टोरी अशी आहा
एक गांवाक त्या गांवची एकठांय जावन पयले फावटी एक तियात्र करताय आनी त्या तियात्रान नांव जेजूचें जिवीत आनी हो जेजूचें जिवीत तियात्र ते जेन्ना ते आपल्या गांवांत दाखयताय तेन्ना तांकां तो तियात्र बरो जाता आनी सगळे लोक तांकां फोर्स करताय तुमी एकदम बरो तियात्र दाखयला आनी हो तियात्र तुमगे बरो तो दुसऱ्या गांवांत दाखोवपाक जाय कित्याक त्या तियात्रांतल्यान तुमी जेजूगे शिकोवण लोकांक दिताय सो त्या गांवचो जो पाद्री आसता तो पाद्रीकार तांकां जायती मजत करता दुसरी गरजांनी फोन करता आनी हो तेंगे तियात्र घालपा लायता कित्याक ते सगळे नवे आनी सगळे एकाच गांवचे सो ते प्रोफेशनल न्हू तांकां तितू वळख ना पूण तियात्र बरो गेलो तेंगेलो आनी तियात्रांतल्यान ते जेजूगे शिकोवण दिताली हे खातीर फादर दुसरी गांवांनी फोन करता आनी तो तेंगे तियात्र त्या गांवांनी दाखयताय पूण चोवपाक गेल्यार तियात्र दाखयताच जे कलाकार पळय ते तियात्रां कितें दाखयताय जेजूगे शिकोवण ते जेजूगे शिकोवणे प्रमाणे ते आपण जियेनाय सो हो हे तियात्राचो सब्जेक्ट आनी पयले फावटी हांवें स्टेजीचेर आनी स्टेज करून तियात्र दाखयला सो हे एक पयले फावटी हांवें पावल मारला आनी हे भाशेन ह्या आनी कोंकणी माचयेर कोणें दाखोवंक ना खरेंच तुका परबी कारण एक वेगळेच तरेचें तुवें कितें तरी हाडपाचो प्रयत्न केला पूण ताच्या फाटल्यान त्या कलाकारांच्या जिवितान कितें आसा तेंवूय तुवें ह्या तियात्रांतल्यान दाखयलां हय तें जे कोण आतां तियात्र पळोवंक येता तांकां पयल्या उपरांत समजतलें पूण तियात्राचो कॉन्सेप्ट म्हणजे सब्जेक्ट असो की आयज काल वयता थंयसर नांव जेजूचें जेजूची शिकोवण कोणूच पाळिना पूण फकत जेजूचें नांव घेवन धोंगीपणां करतात हें बेस बरें त्या तियात्रांतल्यान स्पश्ट लोकांक मुखार लोकांचे नदरे मुखार हाडला हय आमी तियात्राचो थीम आनी सब्जेक्ट आमी धाकटोसो एक क्लिप पळोवया मुखार सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन जेजू कितें म्हटलें तें आयकुया तांचे लागीं सोरो ना वस्तरी म्हाका आनी तुका तें कित्याक पडलां असो वेळ हांसूंक पाव तो सांगीन तितलेय तो विकोणार बरें कोणा उदकांत बुरा जॉन डिसिल्वा बरोबर ही मांडना म्हज्या कार्यावळ हांगा सोबयता जॉन बाब तुका काळजांतान देव बरें करूं तुकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा पयलेच फावट म्हज्या सांगाताक ह्या तियात्रांत कोळू तियात्रांत म्हाका भरपूर सपोर्ट केला तेंको दिला जे गोंयचे नांव वसते कोडेकांत सिंगर तांकां हांव म्हजे काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा आनी ते म्हटल्यार बाब फ्रांसीस दे तुवें मार्कूस वाज लॉरी ट्रावासो रुजारियो दे बेनावली झेवियर गॉमिस आनीक म्हजे पोंगडाचे एक कलाकाराक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तियात्रा खातीर आमचे वावुरल्यात ते आमचे स्टेज मॅनेजर आनी ह्या तियात्राक पयलेच फावट सेटींग करून दिलां फातोड्डाचो आग्नेल मास्कारेनास हाकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणाचेंय नांव घेवंक चुकलां जाल्यार ताकाय हांव दुपट देव बरें करूं म्हणटा आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मोगाळ आनी आपुरबायेच्या तियात्र पळयणारांक कित्याक तुमच्याच आदारान आनी तुमच्याच सोकारान आनी तियात्र पळयणाऱ्यांच्या आदारान ही कोंकणी म्हाजी जिवी आसा देखून तुमकां तियात्र पळयणाऱ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी समजता हो म्हजो तियात्र तुमी जरूर पळयतले म्हणून सगल्यांक देव बरें करूं आनी किरीत भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तेवतोनीक आनी प्रुडंट मिडिया कित्याक प्रुडंट मिडियान सदांच तियात्रिस्तांक तेंको दिवन जायत्यो गजाली तियात्रिस्तां वयर प्रुडंट मिडिया वयल्यान लोकां नदरे मुखार हाडल्यात देखून हांव आनी म्हज्या पंगडाच्या नांवान प्रुडंट मिडियाक आनीक एक फावट काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं इतल्यानूच माणका म्हजें कार्यावळ जॉना सांगाताक हांगा सोपयता सगल्यांक तुमकां आदेस